गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 24वे मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वाडेर स्वामी हांणी क्रोधी संवत्सर नांव बंगळुरू द्वारगुरू हांगा चातुर्मास्य व्रत पुराय केले। 18 सप्टेंबर दिसा स्वामीन मृतिका विसर्जनान चातुर्मास्य व्रताची सांगता केली। हाच्या समर्थनान 28 आनी 29 सप्टेंबर दिसा द्वारकानाथ भवन, नेटकलप्पा सर्कल, बसवानगुडी, बंगळुरू हांगा खासा कार्यावळी आयोजित केल्ल्यो। 28 तारखेर सकाळी स्वामीन भगवान श्री रामचंद्राच्या 77 फूट उंचायेच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण केले, जे 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर 2025 ह्या काळात गोयच्या श्री पर्तगाळी जीवोत्तम मठांत 550व्या वर्साच्या सुवाळ्यात स्थापन करतले। ह्या वेळार स्वामींच्या हजेरेंत बृहत श्रीनाम जप अभियान आयोजित केल्ले, जंय 3000 परस चड भक्तांनी एकठांय येवन रामनाम तारक मंत्राचो जप केलो। उपरांत सांजवेळार स्वामीन पुराय भक्तांक आशीर्वाद दिलो। 29 तारखेर सकाळी भलायकी तपासणी आनी रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्लें। हातूंत 250 परस चड लोकांनी भाग घेतलो। धार्मीक कार्या बरोबर समाजाक उपेगी कार्यावळी घेतिल्ल्यो। विविध थळावे आनी भायल्या देवळांतल्या शिश्यांनी 120 परस चड गटांनी स्वामींचें दर्शन घेतलें। सांजवेळार स्वामींचो दिग्विजय महोत्सव मनयलो। कार्यावळीत चेंडे बिट्स, करवली टायगर डान्स, कर्नाटक आनी केरळांतल्या लोकनृत्यां सयत पारंपारीक सादरीकरणांनी महोत्सवांत आनीक सोबा हाडली। मठाच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देपो, बंगळुरू चातुर्मास्य समितीचे मानद अध्यक्ष दयानंद पै, अध्यक्ष अमरनाथ कामत, आदले गोंयचे मुखेलमंत्री दिगंबर कामत, बंगळुरू दक्षिणचे खासदार तेजस्वी सूर्या आनी हेर मानेस्तां सयत हजारांनी गोंय, महाराष्ट्र, केरळ आनी कर्नाटक समाजांतल्या वांगड्यांनी दिग्विजय महोत्सवात भाग घेवन स्वामींचो आशीर्वाद घेतलो।